आणि दॅट वॉज द एंड ऑफ इट. 200 वर्सां पर्यंत लोकांनी हाज्या बद्दल विचारूच करूं ना. ग्रॅविटी आसा आसा जालें, दॅट्स इट. पण ती कशी आसा, वॉट इज ग्रॅविटी, हें कोणेंय विचार करूं ना. आतां न्यूटन पर्यंत आमी स्पेस कसो डिस्कवर जालो, आमच्या पुर्वजांनी कसो डिस्कवर केलो तें पळयलें. आतां एक ल्हानसो हांव ब्रेक घेवन येता आनी एक्चुअली स्पेस कितें आसा, आज आमी डिस्कवर कसो केला स्पेस, वॉट एक्झॅक्टली स्पेस आनी तो कोणें डिस्कवर केलो हें तुमकां रोखडेंच सांगता एक धाकटोसो ब्रेक घेवन. परतून एकदां येवकार. तुमी पळयतात अंतरिक्ष, अप अप एंड अवे. आनी अंतरिक्ष कितें तें आज आमी आमच्या अंतरिक्ष एक्सप्रेस रॉकेटान एक भोंवडी मारून सोदून काडीत आसात. ब्रह्मांडाची भोंवडी मारून आमी अंतरिक्ष सोदून काडपाचे प्रयत्न करतात. हांवें तुमकां सांगलें की सर आयझॅक न्यूटन हाका ग्रॅविटी कितें तें ताणें डिस्कवर केली. बट वॉट इज ग्रॅविटी एक्झॅक्टली तें ताका कळ्ळें ना. ताणें फक्त एक्सप्लेन केलें ऑब्जेक्ट्स कशे मूव जाता ते विथ रिस्पेक्ट टू ग्रॅविटी इन स्पेस. रायट फ्रॉम जशे एपल्स झाडांतल्यान सकयल पडटात आनी आमची अर्थ सुर्या भोंवती कशी मूव जाता, सगळें मोशन ताणें एक्सप्लेन केलें विथ द हेल्प ऑफ ग्रॅविटी आनी विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस. पण वॉट इज ग्रॅविटी हें ताका कळ्ळें ना. पूण 200 वर्सां उपरांत न्यूटनाच्या एक मनीस आयलो जाणें तें केलें जें न्यूटनान सुद्दां करूं ना, जो न्यूटन करपाक शकूना तें हे मनशान करून दाखयलें. न्यूटनाची आयडियाज ऑफ स्पेस कंप्लिटली शॅटर करून दवरली. न्यूटनाच्यो सगळ्यो आयडियाज सकयल पडल्यो अबावट स्पेस आनी त्यो सकयल उडोवपी मनीस हो सर आल्बर्ट आयन्स्टायन. टायम आशिल्लो लेट 19th सेंचुरी. तेन्नाच इलेक्ट्रिसिटीचें इन्वेंशन जाल्लें. युरोपांत सगळे कडेन इलेक्ट्रिसिटी पसरपाक लागिल्ली, लायटींग सगळे कडेन जावपाक लागिल्लें. आनी हे बॅकग्रावंडाचेर आयन्स्टायनाक भरपूर इंट्रस्ट आशिल्लो इन दीस पार्ट ऑफ सायन्स, लायट, जे न्यूटनाक अनफॉर्च्युनेटली मेळूं ना. ताजे टायमार न्यूटनाच्या टायमार इलेक्ट्रिसिटी नाशिल्ली, बल्ब नाशिल्लो, पण आयन्स्टायनाच्या वेळार आशिल्लो आनी तो फायदो बेनिफीट आयन्स्टायनाक मेळ्ळो. ताणें भरपूर स्टडी केली लायट आनी सडनली एक स्ट्रेंज थिंग लायटीचें ताणें सोदून काडलें. एक स्टार्टलिंग डिस्कवरी. प्रत्येक वस्तू युनिवर्सांतलो मुवमेंट जेन्ना जाता स्पीड चेंज जावपाक शकता, पूण लायट आपली स्पीड केन्नाय चेंज करना. सगळ्या परिस्थितीन लायटीची स्पीड एकूच उरता. एग्जाम्पल, जर तुमी गाडयेन बसतात आनी ट्रॅव्हल करतात जाल्यार गाडयेची स्पीड तुमी इनक्रीज करूंक शकतात इजिली. कशें? एक्सेलरेटराचेर पांय दवरलो, गाडी धांवली फुडें. आतां एक काम करया. हीच आमची गाडी रातची रस्त्यार चलता अशें विचार करात. आतां हेडलायटी ऑन आसा, लायट भायर सरता. त्या लायटीचे तुमी स्पीड मेजर करात. जेन्ना तुमी लायटीची स्पीड मेजर करतात तेन्ना तुमकां कळटा की लायट 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड ऑर 671 मिलियन मायल्स पर आवर इतली फास्ट लायट ट्रॅव्हल करता. आतां नेक्स्ट काम, गाडी चालू करपाची, फुडें व्हरपाची. हेडलायट ऑन आसात. गाडी जर तुमची 200 किलोमीटर ट्रॅव्हल करता पर आवर तेन्ना कितें जावपाक जाय? लायटीची जी स्पीड आसा 3 लाख किलोमिटर्स हाका 200 किलोमीटर एड जावपाक जाय, बिकॉज लायटीचे स्पीडीक गाडीची स्पीड एड जाल्या. पण तशें जायना. खंयचे परिस्थितीन तुमी लायटीचें मेजरमेंट काडलें जाल्यार 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड हाज्या वयर किंवा सकयल लायट ट्रॅव्हल जायना. ही स्ट्रेंज रियलिटी आयन्स्टायनाक कळ्ळी अबावट लायट. आनी हे प्रॉपर्टी लायटीची वापरून आयन्स्टायनान डिस्कवर केलो स्पेस. ताणें सांगलें की कित्याक म्हणून आपल्याक खबर ना. इट इज अ व्हेरी स्ट्रेंज फॅक्ट की सबंद ब्रह्मांडांत सगळे वस्तू दे एडजस्ट बिटवीन ईच अदर आनी लायटीची स्पीड कॉन्स्टंट दवरपाचे ब्रह्मांड प्रयत्न करता. एंटायर युनिवर्स ट्रायज टू कीप द स्पीड ऑफ लायट एट 3 लाख किलोमिटर्स पर सेकंड एंड नथींग कॅन चेंज इट. आनी कोणें जर ट्राय केलें हो रूल ब्रेक करपाक, युनिवर्साची स्पीड लिमीट 3 लाख किलोमिटर्स पर सेकंड कितेंय वस्तू जर ट्रॅव्हल करपाक लागलो जाल्यार स्पेस आनी टायम हे दोन रियलिटीज आसा ते प्रिवेंट करतले. स्पेस स्लोली इनक्रीज जातलो सायजीन आनी टायम डिक्रीज जातलो आनी speed of light will be maintained and nothing which is feasible except light will be allowed to travel at 3 lakh kilometers per second. आयन्स्टायनान सोदून काडलें की स्पेस आनी टायम,
टायम ऑल्सो एड जालो वता आमच्या थियरीक, ते कॉन्स्टंट ना. तुमकां दिसता हो स्पेस आमच्या भोवती आसा स्पेस, इट इज कॉन्स्टंट. तुम्ही म्हणटले टायम, इट इज कॉन्स्टंट. एका वरान 60 मिनटां आसात, एका दिसान 24 तास आसा, इट इज कॉन्स्टंट, इट इज नॉट चेंजिंग, बट इट चेंजीस. जर तुम्ही स्पीड ऑफ लायट क्रॉस करपाचे प्रयत्न केले जाल्यार टायम सुद्दां तुमच्या घड्याळीर चॅलेंज आसा, चेंज जातलो, अँड इट वील नॉट अलाव यू टू क्रॉस द स्पीड ऑफ लायट. तुम्ही म्हणटले हांव कितें कितें उलयता, पण हाजें एग्जाम्पल हांव दिवंक शकना फॉर ओन्ली वन रिजन. तुम्ही आनी हांव लायटीच्या स्पिडीन ट्रॅव्हल करूंक शकनात. लायट आमी सायन्सान फिजिक्सान म्हणटात लायट इज द बॉस ऑफ द युनिवर्स अँड नोबडी इज अबाव द बॉस. आमी लायटीच्या वयर कशेंय वचूंक शकनात. जर तुम्ही गेल्ले 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड ट्रॅव्हल करूंक शकताले जाल्यार मागीर म्हजे कडेन येयात आनी सांगात. यू वील ऑब्जर्व दॅट एवरीथींग अरावंड यू चेंजीस शेप अँड चेंजीस टायम. हें सरप्रायझींग डिस्कवरी आयन्स्टायनान केली. ही इतली सरप्रायझींग आसा डिस्कवरी की बिलीव करपाक सुद्दां डिफिकल्ट आसा, बट इट्स ओन्ली बिकॉज वी कॅनॉट रीच 3 लाख किलोमिटर्स पर सेकंड. आयन्स्टायनान डिस्कवर केलें आनी एक अजाप, स्पेस जो आमी उलयतात ऑल द टायम, अंतरिक्ष, हो कित्या पासून बनला, वॉट आर द थिंग्स विथ वीच स्पेस इज मेड अप ऑफ. स्पेस इज नॉट एम्प्टी स्पेस. आयन्स्टायन म्हणपा लागलो, अँड इट इज ट्रू, आमी डिस्कवर केलां की स्पेस इज लायक अ क्लॉथ. ताका स्पेस फॅब्रीक म्हणटात. कपडो जो म्हज्या आंगार आसा तो कसो केला, सुतां पासून धागे, एक धागो हे सायडीन वता, एक धागो त्या सायडीन वता, आडवे आनी उबे अशे धागे एका भितर एक वचून कपडो तयार जाता. अशेंच आयन्स्टायनान स्पेस डिस्क्रायब केला. आयन्स्टायन म्हणपा लागलो स्पेस आनी टायम एका भितर एक गुंतून स्पेस टायम फॅब्रीक क्रिएट जाता. सो आयन्स्टायन सेड दॅट स्पेस, अंतरिक्ष आसा, इज नॉट जस्ट एरिया, इट इज ऑल्सो टायम. स्पेस टायम अशें ताणें ताका नांव दिलें. आयडियाज खूब फॅन्टॅस्टीक आसा आनी आमी डे टू डे लायफान हे एक्सपिरियन्स करनात म्हणून आमकां बिलीव करपाक खूब डिफिकल्ट आसात. पण वी हॅव ऑलरेडी डिस्कवर्ड की हेंच खरें आसा. वी कॅनॉट चेंज दीस. वॉट आयन्स्टायन सेड, टायर युनिवर्स, प्रत्येक वस्तू, आमी स्पेस टायमाच्यान फुडें मूव जायत आसात. इट इज अ व्हेरी सिंपल एक एग्जाम्पल दिता तुमकां. तुमी जर एका गाडयेन बसले आनी कुशीक आनी एक गाडी आसा, तुमचो भाव आनी एक गाडयेन बसलो, तुमच्या भावान गाडी चालू केली अँड ही स्टार्ट्स मुवींग. एका वरान पणजेच्यान फुडें सरलो जाल्यार तो मडगांव पावतलो. सो तुमचो भाव जो गाडयेन आसा, ती कार इट हॅज मूव्ड थ्रू स्पेस एज वेल एज टायम. तुमी एक काम करात, तुमी एकाच गाडयेन बसात, ती गाडी फुडें व्हरूं नाकात. एका वरान तुमचो भाव फोन करतलो मडगांवच्यान, हांव पावलो. सो ही हॅज प्रोग्रेस्ड इन टायम एंड ही हॅज प्रोग्रेस्ड इन स्पेस. तुमी कितें म्हणटले, थंयच आसा म्हणून? नो, यू आर रॉंग. तुमी एक्चुअली तुमी ट्रॅव्हल केलां, तुमची गाडी मूव जावना आसतली, पूण तुमच्या घड्याळीचेरूय 1 वर फुडें गेलां. यू हॅव क्रॉस्ड टायम अँड यू हॅव ऑल्सो क्रॉस्ड स्पेस. कशें? तुमी म्हणटले आमी मूव करूं ना, कशें स्पेस ट्रॅव्हल जालें? रिमेंबर, द अर्थ इज रोटेटिंग. अर्थ मूव जाता, आमची सोलार सिस्टम मूव जाता, आमची गॅलेक्सी मूव जाता, एंटायर युनिवर्स एक्सपांड जाता, अँड यू आर ऑल्सो मुवींग विथ द युनिवर्स. सो ओन्ली लायट इज कॉन्स्टंट, बाकीचे सगळे मुवमेंट इज रिलेटिव्ह टू ईच अदर. हें आयन्स्टायनान एक्सप्लेन करपाक प्रयत्न केलो. एट लास्ट, बिकॉज ऑफ आयन्स्टायन आज आमकां खबर आसा की जो आमी अंतरिक्ष स्पेस म्हणटात तो कितें. अंतरिक्ष म्हणजे एरिया आणि टायम एका भितर एक गुंतून एक फॅब्रीक तयार केला, स्पेस टायम फॅब्रीक, जे आमकां दिश्टी पडना, आमकां कळना, त्या खातीर आमी तें अंडरस्टँड करनात. बट स्पेस इज स्पेस टायम. आतां हें सगळें जें हांवें सांगलां, देर आर व्हेरी न्यू आयडियाज. न्यू न्ही, त्यो खूब वर्सां पयलीं, 100 वर्सां पयलीं आयन्स्टायनान रचयल्ल्यो. ही गेव दीज आयडियाज 100 years बॅक. दे आर नॉट न्यू, बट आयडिया, तातूंतलो जो कन्सेप्ट आसा, जो आज सुद्दां आमकां ग्रास्प करपाक खूब डिफिकल्ट जाता. आनी जर आज हे एपिसोडान जें हांवें तुमकां सांगलें अंतरिक्षा बद्दल, तें तुमकां मातशें डिफिकल्ट जालें, मातशेंशें समजूंक ना, जाल्यार नो प्रॉब्लम. तें तितलें सोंपेपणान समजूंकूय जायना. जर जालें जाल्यार आयन्स्टायन कसो उरतलो. आयन्स्टायनाच्यो थियरी त्यो समजुपाक तितल्यो सोंप्यो न्ही. पण डोंट वरी, ह्या वर्सा 2015 100 वर्सां जालीं आयन्स्टायनाच्यो ह्यो सगळ्यो आयडियाज आमकां दिवन, आनी आमी 100 years ऑफ रिलेटिविटी म्हणून हे वर्स सेलेब्रेट करतात ऑल ओवर द वर्ल्ड.
सो फ्युचर एपिसोड्स अंतरिक्षाचे आमी स्पेशल एपिसोड्स तयार करतले अबाउट आयन्स्टायन, अबाउट हीज थियरीज आनी स्पेस टायम कितें, अंतरिक्ष म्हणजे कितें तें आनी खोलायेन तुमकां एक्सप्लेन करूंक, समजता तशें एक्सप्लेन करूंक एक्सपर्ट आमचे शोन आमी आपयतले. सो आज इतलेंच पुरो. चड पयस प्रवास केलो आमी अंतरिक्षात. आतां ऑक्सिजन आमचे रिफील करपाक परत आमी आमच्या पृथ्वीर वचुया. कितें तुमचो फीडबॅक आसा सकयल हांगा आमच्या ईमेल आयडीचेर धाडत रावात आनी अंतरिक्षा बद्दल विचार करत रावात. नाजाल्यार तुमकां तो समजुचो ना. आतां म्हाका निरोप दियात. पळयत रावात अंतरिक्ष, अप अँड अवे, ओनली ऑन प्रुडंट.